आयतारा वास्कोच्या अवर लेडी ऑफ एक्झायल सायबिणीचें फेस्त जालें. फेस्ताच्या मिसाक बेसांव घेवपाक भाविकांनी व्हड संख्येन हजेरी लायिल्ली. आरडेक्स्को खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा. सोड पविता देव भाव आनी पूत आनी पविता आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या घरांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. जेन्ना देवाची येवजण तिका आयली तिणें प्रश्न केलो. जेन्ना दूत तिका सांगता तूं देवाची माय जावची आसा, सायबीण माय विचार करता, म्हाका आपल्या लागीं कसलोच संबंद ना, हें कशें घडटलें. पूण जबाब थंयसर प्रश्न करून थंयसरूच ओगी रावना. आपणाच्या जिवितांतल्यान जबाब दिता, ही आसा हांव दोनयाची चाकूर जावं म्हजें सोबें तुज्या पुत्रा परमणे. भगिनीनो, सायबीणीन प्रश्न केलो, प्रश्नाक जबाब सोदलो आनी जो जबाब तिणें दिलो, ही आसा हांव दोनयाची चाकूर जावं म्हजें सोबें तुज्या पुत्रा परमणे. त्या जबाबाक ती सदांच विस्वाशी राव. केन्नाच तिणें प्रश्न करूंक ना, देवा तुवें तर म्हाका विचून काडल्या तुज्या पुताची माय जावं जाल्यार हे इतले त्रास म्हाका कित्याक जेजूक घेवन हांवें इजिप्ताक पडून द्याचें, तुज्या ताका साल्वार करूंक जायना. प्रश्न केलो ना. आनी देस्तेर सायबीण म्हणजे परदेशांची आस्कारीण. होच आमचो खेत दवरून हांगा आयज आमी परब समोरले आसा. आनी ह्या गांवांक देस्तेर म्हणजे हांगासर जायतो लोक परदेशीक वचो, एमपीडीक काम करपी, गोवा शिपयार्डांत काम करपी, हेर कडेन वास्को शहरान काम करपी लोक हांगासर रावतालो. तांचे गांव घरां दुसरे आसात, पूण तरी आसतना हांगासर रावन ते आपले जियेल्यात, फामिलीक वयर काडल्यात, पोट भरल्यात. म्हणटकूच हो गांवूच एक देस्तेर म्हणले भाशेन. आनी सायबीण माय तशीच देस्तेर सायबीण माय सगल्यांची आस्कारीण, परदेशांची आस्कारीण आमकां राखता, सांबाळटा त्या भाशेन. म्हणटूच हांगासर जायतीं मनशां रावन जियेल्यात, वयर सरल्यात, थोडीं परदेसांत गेल्यात, भायर आसात. पूण तरी आसतना सायबीण माय कोणाकूच हांगासर सकयल दवरूंक ना, सगल्यांक वयर काडल्यात. समेस्तान जीं परदेसांत आसात, वावर करूंक लागून पयस आसात, तांकांय बी म्हजी परबी पाठोवन देस्तेर सायबीणीच्या नांवान हांव आशिर्वाद दिता. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आनी कायज आमचो याज्ञीक भाव फादर डॉक्टर आग्नेलो पिनीर हाणेंय शर्मावन जायत्यो बऱ्यो वस्तू सांगलेल्यो आसात, त्यो आमी सगळ्यांनी आपणावच्यो, पाळच्यो आनी देवाक आमी दिनवाशी म्हणून आमचें जिवीत सदांच सायबीण माय भाशेन शेगवणी करचें.